काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ले 8 आमदार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत दिल्ली गेल्यात। सोमाराक भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ते भेट घेतले। भाजपा कडेन 20 आमदार आसात, ते भायर मोगोचे 2 आनी 3 अपक्षांचो सरकाराक तेंको आसा। सरकारा कडेन भोवमत आसतना लेगीत काँग्रेसींतल्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केला। हाका लागून भाजपाचें संख्याबळ 28चेर पावलां। सरकाराक 33 आमदारांचो तेंको आसा। सरकारा कडेन भोवमत आसतना लेगीत 8 आमदारांक कित्याक प्रवेश दिलो हाचे फाटल्या गणिताचो अदमास राजकीय निरीक्षक मांडत आसात। 8 आमदार जे जॉईन झाले भारतीय जनता पार्टी त्यांची जॉईन झाल्यानंतर त्यांना दिल्ली आमच्या पार्टीचं ऑफिस असं किंवा आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, होम मिनिस्टर, प्राईम मिनिस्टर यांच्या सगळ्यांनी मिळवपाक जाय म्हणून आज होता। पार्टी जो एजेंट इन सबको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। नए एमएलए पार्टी से आए हैं तो उनको मिलने के लिए और कुछ